सत्तरीत माकड तापाचो उद्रेक वाढतच आसा. माकड तापान लोकांचे बळी गेला. ह्या घडणुकेक लागून लोकांच्या मनात भिरांत उप्रासलेली आसतनाच आयतारा वाळपय वाठारात एक मेल्लो माकड मेळ्ळा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण माकड झाडावेल्यान पडलो आनी उपरांत ताका मरण आयलें. मात रान खात्याचें कार्यालय लागींच आशिल्ल्यान तशेंच ह्या विशीं रान खात्याक कळयले उपरांत सुद्दां रान खात्याचे अधिकारी सुवातेर वेळार पावूंक नात अशी कागाळ थळाव्या लोकांनी केला. इकरांक सुमार आवाज येयला म्हाका आनी हांवें म्हणलें का कोण पडलो गो म्हटलें. पडलो म्हणल्यार कुत्रें येयलें धांवन फाटल्यान आनी ताका तो लवणून सकयल हाडलो तेणें कुत्र्यान. हय. आनी मागीर हांवें म्हणलें आगो कुत्रो माकड पडला गो माकड पडला म्हाका उलो केला हांवें. तें येयलें आनी म्हणलें आगी तो आंगार येयत म्हणलें. तेन्ना जितो आसलो तो असो आंगार वयतालो कुत्र्याच्या. आनी मागीर ताका चेड्याक फोन केलो हांवें. अशें माकड ह्या वाठारांत खूब येता अशें? खूब कित्यान दवरिना. एक फळ दवरिना, एक नाल्ल दवरिना, एक बोंड दवरिना, एक चिकू दवरिना, एक हातेर दवरिना, सगळें सत्यानाश केलां. ओके. ह्या संदर्भात तुमी रोखडे फर्स्ट डिपार्टमेंट हेल्पलायन नंबराचेर फोन केले तेन्ना तुमकां कितें रिस्पॉन्स येयलो मेळ्ळो तुमच्या वाडीसून? पूण मातसो लेट म्हणजे एका वरान मागीर येयला हें केलां तेणी. म्हणजे आतां येयले ते कितल्या वरान येयले? एका वरान सुमार येयले. ते पण मागीर तो मेलो. तो येता म्हणल्यार तो मेलो. आतां मरण बा ते घेवन गेले ते आतां. माकड मरण आयिल्ली सुवात मुखेल शारांत आसून लेगीत रान खात्यान ह्या कडेन चड लक्ष दिलें ना. मात सुमार एक वरा उपरांत रान खात्याचे अधिकारी येवन माकडाक घेवन गेले अशें थळावे लोक सांगतात. मेल्लो माकड उखलपाक रान खात्याच्या कामगारांक सादे हँड ग्लोव्ज वा हेर सुरक्षा करपी सुविधा दिवंक नाशिल्ल्याचें मुखार आयलां. ताका लागून लोकांच्या सुरक्षे खातीर रान खातें वा सरकार कसलीं पावलां उबारता असो एक प्रश्नच उबो रावला. आरडीएक्स वा खातीर वाळपयच्यान दिनेश करपे.